नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. आदलो आमदार लहू मामलेदाराच्या खुनाच्या प्रकरणात मुख्य आरोपी मुजाहीद सनदीचो जामीन अर्ज बेळगांवच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान न्हयकारलो. लहूचो ऑटोप्सी रिपोर्ट आजून येवपाचो आसा. मजगती काळजाच्या आताकान मरण म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट. सीसीटीव्ही फुटेज खंय फॉरेन्सिकाक धाडल्या. बेळगाव गेल्ले कडेन आदलो आमदार लहू मामलेदाराक मरण आयिल्लें. काळजाच्या आताकान मरण म्हणून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट. मरणा पयलीं थळावो रिक्षेवाल्या वांगडा खंय झगडे जाल्ले. सीसीटीव्ही प्रकार कॅप्चर जाल्ल्या उपरांत मर्डराचे चार्ज लायिल्ले. सारको 1 म्हयनो जालो जेन्ना बेळगांव लहू मामलेदाराचेर एटॅक जालो. त्या गजालीक सारको आज 1 म्हयनो जालो. लास्ट इन्सिडंट हो 15 फेब्रुवारीक बेळगांव हांगा जाल्लो. आमी पयले जो व्हिडिओ जेन्ना व्हिडिओन खंय तरी हॉटेला सकयल जो कॅब ड्रायव्हर आहा तेज्या वांगडा खंय तरी लहू मामलेदाराची आर्ग्युमेंट जाली. आर्ग्युमेंट एकामेकाचेर तेंची हातमुखी जाल्ली थंयच्यान आमी तो व्हिडिओ पयलो. सीसीटीव्ही फुटेज येयली. ती झगडी जावन लहू मामलेदार वयर सरता आनी खंय तरी तांकां एटॅक येयला कसो तितून दिसता आनी ते थंयसर जमनीर पडटा तो आमी व्हिडिओ पयलो. त्याच्या मागीर बेळगांव पुलिसांनी जो कॅब जो ड्रायव्हर आहा तो मुजाहिद्दीन सिद्दीकी हेका अरेस्ट केल्लो. अरेस्ट करून तो तेन्ना आतां पर्यंत तेणे ज्युडिशियल कस्टडी तितून आसलो. पण काल तेणे बेलीक एप्लाय केल्लो आनी तेजेर आर्ग्युमेंट जाले. डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट बेळगांव हांगा आर्ग्युमेंट जाले. आर्ग्युमेंटान जजान तेजी बेल नाकारली. बेजिक्स ऑफ एविडन्स आनी हे तेज्या खातीर ताका बेल मेळोंक ना. सो परत ताका ज्युडिशियल कस्टडी आतां पडलेली आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार जो व्हिडिओ जी सीसीटीव्ही फुटेज आहा ती फॉरेन्सीक जी टीम आहा तेंच्या कडेन धाडटा आनी तेजो रिपोर्ट थोड्याच दिसांनी खंय तरी पुलीस स्टेशनान बेळगांव पुलिसेक दितले म्हणून आमकां कळोन येता. जशी जशी अपडेट येतली तुमच्या कडेन तशी आमी तुमच्या कडेन अपडेट घेवन येत रावतले. रुपेश रावता वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. गोंयच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल जवळ जवळ निश्चित. फुडल्या 15 दिसां भितर ह्या विशयी ठोस निर्णय जातलो. विशय तडीक लागतलो. सभापती रमेश तवडकर प्रुडंटा कडेन उलयला. संभाव्य मंत्र्यां मदीं आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, दिलायला आनी मायकल लोबो, तेच प्रमाण संकल्प आमोणकार आनी काब्रालाच्या नांवाची चर्चा. मिनिस्ट्री रिशफलिंग जावपा आहा. तितून भितर काब्रालाक खंय तरी मिनिस्ट्री दिवपाचें आयकलां. सो हितून कितें तथ्य आहा? अनेक जणांची नावं येत आसा. त्यामुळे फुडले 15 दिसां भितर म्हयने भितर हो विशय तसाच लागतलो. कोण मंत्री जावपाचे आसा, कोणाक काडपाचें जाय हो विशय चड दीस लागचे ना अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे निलेश काब्राचें नांव येता, तेन्ना ते आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांचें नांव येता, संकल्प आमोणकराचें नांव येता, दिलाया लोबोचें नांव येता, हांगा मायकल लोबोचें नांव येता. तो विशय असो म्हाका दिसता. खरें तो विशय मुख्यमंत्र्याच्या हातूंत येता, खात्याक येता. पण म्हज्या म्हायतीनुसार ताचो विशय आसा आनी फुडल्या 15 दिसां भितर पूर्ण ह्या विशयाचेर पूर्णनाम लागतलो. शिक्षणीक वर्साच्या वेळापत्रका विशयी शिक्षण खात्यान ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडून लोकांकडच्यान हरकती आनी सुचोवण्यो मागल्यात. पालकांक हरकती सुचोवण्यांक 5 दिसांचो प्राज. येता ते शिक्षणीक वर्सा खातीर 6वी ते 10वी आनी 12वे खातीर खात्यान चवथ, दिवाळी, नातालां आनी गिमाच्या सुटयेचें शेड्यूल जाहीर केला. गोंयांत नव्या शिक्षणीक धोरणाची तयारी चल्ल्या. ते खातीर आतां शाळेच्या शिक्षणीक वर्साचो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडला. 1ली ते 5वी आनी 11वीचे शिक्षणीक वर्स जुनासावन सुरू जावन एप्रिलांत सोंपतले. 6वी ते 10वी आनी 12वीच्या वेळेंत म्हत्वाचे बदल केल्यात ते अशे. 6वी ते 10वी आनी 12वीचे शिक्षणीक वर्स एप्रिलासावन सुरू जावन मार्चांत सोंपतले. शिक्षण वर्साचे सुरवातेक आनी निमणे एक सप्तकाचो ब्रेक दितले. शाळांक गिमाच्यो सुटयो 1 मे सावन 5 सप्तकाची सुटी मेळटली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत दिवाळे खातीर 3 सप्तकाचो ब्रेक मेळटलो. चवथीची सुटी आसतली, मात 1 सप्तका वयर आसची ना. नाताळाची 24 डिसेंबर ते 2 जानेर मेरेन सुटी. ह्या टायम टेबला विशयी पालकांक वा लोकांक सल्ले आनी अटी दिवपा खातीर 5 दिसांचो प्राज दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गांजा होळयेच्या नेटार म्हादईत बुडून दोग सोंपले. 22 वर्साचो प्रकाश आनी 21 वर्साचो शरणप्पा हाडपड, दोगूय कर्नाटकी. होळयेच्या नेटार खंय न्हंयचेर पिकनिकेक गेल्ले. दोगांच्योय बॉडी रिकवर केल्यात. प्रकरण फोंड्या पुलिशे कडेन पावला. गांजे म्हादय न्हंयत बुडोवन दोगांक मरण. होळी खेळोन ते खंय दोगूय पेवपाक गेल्ले.
22 वर्सां पिरायेचो प्रकाश हाडपड आनी 21 वर्सां पिरायेचो शरणप्पा हाडपड सोंपलो. दोगूय कर्नाटकी. आयज एक दुखदची घटना घडली. आमचे फोंडेचे खडपावन आयले 2 भुरगे जे होळी साजरी करून ते न्हांवपाक गेल्ले आपल्या फॅमिली सोबत, म्हणजे 8 जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. आवय बापूय आनी बाकी भुरगे आनी अशे म्हणून 8 जाण आशिल्ले. आनी ते उदक खेळटा खेळटा वयर खेळटना सकयल पावले आनी 3 जाण बुडटाले. हो तातूंतल्यान बाकीच्या लोकल लोकांनी हाका काडलो भायर. 2 जाण ड्रावन जाल्ले. त्यांची बॉडी काडल्या, बॉडी रिकवर केल्या आनी तांकां आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडें व्हरता. ते ओरिजिनली खंयचे तरी कर्नाटका, तो रिजायडींग एट खडकोबान खूब वर्सां जाली. ती सगळी तांची फॅमिली, बापूय आवय तांची खूब वर्सां जाली. हांगाच कोणें स्थायीक जाल्ल्या ते खडकोबानार हांगा रावतात. आतां जेन्ना कळ्ळें आमी PIकूय रिक्वेस्ट केलें की थंय जे आतां स्पॉट आहा थंय मातसो कंट्रोल करपाचो. म्हणजे खूब लोक आहा जे ते सांगतले प्रमाणे 50 जाण अजुनूय न्हाताले म्हणून. पूण तांकां PIनी म्हाका सांगलां की थंय आमी ते सगळ्यांक लोकांक क्लियर करतले आनी आयज अशे अनटुवर्ड्स इन्सिडंट जावपा जायना म्हणून खबरदारी घेतली. 3 जाण जे बुडपाक लागले तेन्ना स्थानीक भुरग्यांनी तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आनी तितूंत भितर एका भुरग्याक ते साल्वार करपाक पावले जाल्यार 2 भुरगे प्रकाश हडपड आनी तसोच शरणप्पा हडपड हे 20 आनी 21 भुरग्याचे तरणाटे दोगूय भुरगे ड्रावनींग जाले. तांकां हांगासर PHC धारपुण्याचो लोकांनी हाडले आनी त्या प्रमाणे हांगासर दोतोरांनी तांकां ब्लड डेड केल्ले आसा. आनी त्याच प्रमाणे जे कावन्सिलर म्युन्सिपालिटीचे विश्वनाथ दळवी हांगासर येवन ताणें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की अजुनूय जे समज जर भुरगे थंय कोण न्हाताले तांकां बंद करचें म्हणून. आनी वेवस्थीत आतां दोगूय भुरग्यांक आतां पोस्टमॉर्टमाक रिपोर्टाक मडगांव हांगासर धाडलेलें आसा. धारपुण्याच्यान प्रिव्हेंटा खातीर विवेक करता. पणजे स्मार्ट सिटीचे कांय प्रकल्प पुराय जाल्यात, मात पुराय जाल्ल्या प्रकल्पांचेर आडनदर. बाबत कामाचे पणजे दर्शन. पणजे सांतिनेज वाठारांत 5 मायज जाग्यांचेर उदकाची पायपलायन फुटोवन उदकाचो इबाड. फुटपाथाचेर उदक. पळोवया सगूण गावडेचो खासा रिपोर्ट. पणजे स्मार्ट सिटीचे 51तले 42 प्रकल्प पुराय जाल्यात म्हणून सरकाराची माहिती. मात पुराय जाल्ल्या प्रकल्पाचे काम सबस्टँडर्ड. प्रुडंटाच्या नजरेक पडिल्ल्या प्रमाण पणजे 5-6 जाग्यार उदकाची पायपलायन फुटल्या. मजगतीं कांय म्हयन्या पयलीं रस्तो फोडून नवी पायपलायन घातिल्ली. आतां फुटिल्ल्यान लाखांनी लिटर उदकाचो इबाड. फाटले कितलेशेच दीस हो प्रकार सुरू आसा. फुटपाथाचेर उदक. हांव आसा आतां पणजे सिटीन आनी आमी आतां नोट केला तशें SBI झोनल ऑफीस आसा थंय उदकाची पायपलायन लिकेज जाता. ते मातशे फुडें येयल्या सत्रे कडेन सेम उदकाची पायप लिकेज जाताना पळयल्या. आनी आतां पिडोडचे दारान आसा थंय लिकेज जाताना पळयल्या. पणजे सिटीक अशे 2च वेळा उदक सोडटात, सकाळी 2 वरां आनी सांजची 2 वरां. तातूंत भितर हे लिकेज म्हाका सकाळी कोणाक पळोवपाक पावना, सगळे न्हिदून आसतात. पूण सांजची आमी गेल्ले कडेन नोट केला जे उदक लिकेज जाता. खंयच्या खात्याक पडटा त्या खात्यान संबंदीत खात्यान ते मातशे बेगीन रिपेर करचे. हांव सगूण गावडे तुळशीदास बरोबर प्रुडंट मिडिया खातीर. वास्को सड्यार GRB कॉलनीत खून. धाकट्या भावान व्हडल्या भावाक तोपून मारलो. मोटरसायकल व्हेली म्हूण तोंडाक तोंड लागले उपरांत चडार पडून खून. पुलीस सांगतात. सोंपला तो 50 वर्साचो श्रीकांत गिवरी. आरोपी भाव मल्लिकार्जुन गिवरीक पुलिसांनी धरला. होळयेच्या दिसा वास्को सड्यार खून. मोटरसायकल व्हेली म्हूण धाकट्या भावान व्हडल्या भावाक सुरो तोपून मारलो. एक मर्डर रिपोर्टेड आसा. भावानच भावाक मारला. मेला ताजें नांव श्रीकांत गावरी आनी मारला तेजो धाकलो भाव ताजें नांव मल्लिकार्जुन गावरी. बायकाचे कितें इन्सिडंटा लागून कोणी परमिशन घेनासतना आपली बायक व्हेली म्हणून रागान तेजे मदीं झगडी जाली आनी त्या रागार तेणी ह्या मल्लिकार्जुनान श्रीकांताक चाकू मारून तेजे सकम टू द इंजरीज. इन्सिडंट रात्री 10:30 सुमार कालचे एक्युजाक आमी अरेस्ट केला आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू. सद्याक आमी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आसा. आमी जाणा सगळ्या कडेन आयज होळी चालू आसा. एक मोठो उमेदीचो सण, एकामेकाक कलर लावपाचो. पूण आमी जी आयज खबर घेवन आयल्या एक ट्रॅजीक खबर घेवन आयल्या की आयज एक सड्याचेर एक मर्डर रिपोर्ट जाल्लो आसा. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की एका भावान खंय दुसऱ्या भावाक मारलो आनी ही घटना खंय काल रातची 10:30 GRB कॉलनीन घडली. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत राष्ट्रीय सायबर गुन्यांव रिपोर्ट पोर्टलाचेर 6,000 वयर कागाळी. गोंयकारांक
49 कोटींची तोपी पोलिसांनी दुबावितांच्या बँक खात्यांतल्यान 14 कोटीच रिकवर केल्यात. तातूंतल्या लोकांचे फक्त 9 कोटी परत पावले. खासदार सदानंद शेट तानावडेक राज्यसभेत जाप. गोंयांत सायबर गुन्यांवांच्यो केशी दिसान दीस वाडत आसात. लोकांक तोपी घालपाची प्रकरणां एकारेक नोंदत जायत आसात. राष्ट्रीय सायबर गुन्यांव अहवाल पोर्टल सुरू जाले उपरांत फाटल्या 5 वर्सांक गोंयांत 6,052 कागाळी नोंद. गोंयकारांक वट्टा 149.6 कोटी रुपयांची तोपी. कागाळीचेर कारवाय करतना पुलिसांनी दुबावितांच्या बँक खात्यांतल्यान 13.75 कोटी रिकवर केले. कागाळ करतल्यांक फक्त 9.38 कोटी परत दिल्यात. पैसे रिकवर करून परत दिवपाची टक्केवारी 0.06 इतलीच. खासदार सदानंद शेट तानावडेक राज्यसभेत मेळिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती स्पश्ट जाल्या. देशभरांतल्यान 38.22 लाख कागाळी नोंद जाल्यात. देशभरांतल्या लोकांक 36,000 कोटींची तोपी घाल्या. दुबावितांच्या बँक खात्यांतले 4,380 कोटी आतां मेरेन जप्त केल्यात. कागाळ करतल्यांक फक्त 60.51 कोटी रुपया परत दिले. डाटा पळयल्यार महाराष्ट्रांतल्यान सगळ्यांत चड कागाळी. 4 लाख सुमार कागाळी 5,000 वयर कोटींची तोपी. तातूंतल्या 621 कोटी रिकवर करून 9 कोटी लोकांक रिटर्न दिले. बँको आर्थीक संस्थांच्या आधारान केंद्र सरकारान सायबर फटवणूक दुबावितांची वळेरी केल्या. वळेरेंत 8 लाखा वयर दुबावित आसात. हातूंतल्यान 2,889 कोटी रुपया वांटोवपाक येस आयले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आंदोलन करपाचो लोकांचो संविधानीक अधिकार. आंदोलक कायदो हातांत घेनात तो मेरेन सरकारी यंत्रणा लोकांक आंदोलनाक बंदी घालूंक शकना. तशें जाल्यार ते लोकशायेक घातक. मेळावले IITक आंदोलनाच्या केशींत मनोज परब आनी रोहन कलांगुटकारा आड वाळपय पुलिसांनी नोंद केल्लो FIR रद्द करतना हायकोर्टाचें निरीक्षण. आर्चीचो मुखेली मनोज परब आनी रोहन कलांगुटकारा आड वाळपय पुलिसांनी नोंद केल्ली FIR हायकोर्टान रद्द केल्या. शेळ मेळावले आंदोलनात वांटेकार जाल्लो म्हूण मनोज आनी रोहन आड FIR केल्लो. गुन्यांव रद्द करतना कोर्टान सरकारी यंत्रणेचेर ताशेरे मारल्यात. 6 जानेर 2021 शेळ मेळावले 300 लोकांचो बेकायदेशीर जमाव केलो म्हूण वाळपय पुलिसांनी मनोज परब आनी रोहन कलांगुटकाराचेर FIR केल्लो. शेळ मेळावली नियोजीत IIT आड लोकांचें आंदोलन जाल्लें. केस नोंद केल्या उपरांत पुलिसांनी प्रकरण क्रायम ब्रांचीक दिल्लें. क्रायम ब्रांचीन मनोज आनी रोहनाचेर चार्जशीट फायल केल्ली. हायकोर्टान मनोज परब आनी रोहन कलांगुटकारा आड आशिल्ली FIR रद्द केली. FIR रद्द करतना कोर्टान निरीक्षण नोंद केला. शांततायेन आंदोलन करप हो लोकांचो संविधानीक अधिकार. आंदोलकांक आंदोलन करपा पासून आडोवपाचो यत्न करचो न्ही. निषेध करपाचो घटनात्मक हक्क आनी दंडात्मक खटलो सुरू करप हाच्या मदलो अंतर स्पश्ट आसपाक जाय. अशी मानसिकता वाडल्यार तो लोकशाये खातीर घातक दीस थारतलो म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजेचो आमदार दर एक गजालीक मिसींग. कितें विचारल्यार दुसऱ्याचेर दुखलता. उत्पल पर्रीकाराचो आमदार मंत्री बाबुशाक थोमणो. पणजेकारांक खंय पणजे विशयी मोग आशिल्लो फुडारी जाय, स्वताची भर घालपाचो न्ही. रंगपंचमीक बाबूश ना, तितल्यार उत्पलाचो थोमणो. पणजेकारांक पणजे विशीं मोग आशिल्लो फुडारी जाय, स्वताचो फायदो करून घेवपी न्ही. उत्पल पर्रीकाराचो आमदार मंत्री बाबुशाक थोमणो. आपूण सदांच लोकां बरोबर आसतलो म्हूण उत्पल सांगता. मंत्री बाबूश रंगपंचमीक पावलो ना, ताचे वयल्यान उत्पलाचो बाबुशाक थोमणो. बाई वांगडा जे कार्य करताले ते आयज परत दिसते पडटा तुमच्या वांगडा. कशें दिसता तुमकां? ना ते सगळे बेसिकली आसा गेल्या इलेक्शनांनी लोकांनी बरो सपोर्ट केला. पणजेन खंय तरी आज पळयल्यार कितें इश्यूज जाता, स्मार्ट सिटी म्हणा, मार्केटाचे म्हणा, कावन्सिलर्स ऑलमोस्ट गायब आसा. कावन्सिलाची मिटींग जाता तें सुद्दां खबर ना. म्हाका दिसता कावन्सिलाची मिटींगूय जायना. सो हे खंय तरी जाका पणजे बद्दल प्रेम आसा अशी लिडरशीप येवची पडटली. नॉट द लिडरशीप वीच जस्ट वॉन्ट्स टू प्रॉफीट फ्रॉम पणजे. मिरामार पळयलें तुमी बंगलो उडोवन थंय कितें तरी व्हडलें येता अशें हांवें आयकलां. अजून हांवें कन्फर्म करूंक ना. पण दॅट इज ओन्ली युजींग पणजे आनी आपल्याक ऑफीस मेळ्ळा पळय तें वापरून स्वताचो कसो फायदो करून घेवप तें चल्लां सद्या. सो ताचो परिणाम पणजेन सगळें दिसता. सो अनलेस दीस चेंजीस ते परत सारके जाग्यार हाडपाक हे लागतलो. सो लोकांचो सपोर्ट लागता आनी तो मेळटा. आयज पणजेचो आमदार खंय दिश्टी पडूंक ना. हरशीं तो हांगा येता. आमदार सगळीच कडेन मिसींग आसता.
आमी प्रश्न विचारले पणजेचो आमदार खंय आसता तो ऑफिशियल फंक्शनाक मिसींग आसता आज कित्याक येतलो तो ताची हेच आसा की ताका प्रश्न विचारल्यार तुमी एमडीक विचारा हाका विचारा आय डोंट हॅव टू कॉमेंट मोर तुम्ही लोकां कडेन मिसळून अशेंच रावते म्हणटा दर वर्सा मेळटा हरशीं मेळत आसता पण होळी लोकां बरोबर साजरी करप इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन ते फुडें कायम दवरतात थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 15 एप्रिला सावन फोंड्या पे पार्किंग सुरू करपाचो पालिकेचो प्लान. एप्रिलाच्या पयल्या सप्तकात शारांतले रस्ते ऑटमिक्स जातले. पे पार्किंगाक फोंडेकारांचो येवकार. लोकांक शिस्त लागतली. ट्राफीक जॅम जावचो ना म्हूण फोंडेकार उलयता. खासा रिपोर्ट. फोंड्या शहरात जावपी ट्रॅफिक जॅमाक थळावे विटल्यात. ते फाटभुंयेचेर पे पार्किंग सुरू करून फोंड्या नगरपालिकेंतल्या ट्रॅफिक जॅमाचो प्रस्न सोडोवपाचो प्लॅन. सगळे आमकां नोटिफिकेशन आयलां आनी ते प्रमाणे काम सुद्दां आमचें चडशें जाल्लें आसा. आतां कितें जालां फक्त आमी पुलीस स्टेशना कडेन सुद्दां तो फूल क्रावड केल्लो आसा PWD मार्फत आनी आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री बाबराव विनायक सर हे बरे इंट्रस्ट घेतात आनी ते तेंचे हितूनच हें काम सुरवात तेंचें हें आसा की जाता तितले बेगीन हें पार्किंग सुरू जावचें. पुलीस स्टेशना कडेन आमकां पयलीं हें ऑटोमिक्स जातलें. तें जातकीर आमचो बस स्टँडार आसा आनी आमी मारुती देवळा कडल्यान पळय जो बेल्ट घेतला आमकां सगळें आमचें हें आसा आनी सायनबोर्ड्सूय आमकां हे फर्स्ट वीक ऑफ सांगले ते प्रमाणे सायनबोर्ड सुद्दां आमकां फर्स्ट वीक ऑफ एप्रिलाक मेळटले. सो ते प्रमाणे आमी जाता तितले बेगीन आमकां कशे भशेन 15 एप्रील पर्यंत तरी सामकें काम हें सुरू करूंकूच जाय सामकें इतलें. कशें कितें सर पे पार्किंग आसतलें काय कशें कितें? पे पार्किंग अशें कळ्ळें न्ही. रेट्स बी कितें आसा आमी नॉमिनल अशें दवरतले कळ्ळें न्ही. जशें पणजी आसा मडगांव आसा म्हापसा सगळे वचत तें पे पार्किंग जशें आसा कारण तितून आमकां मुन्सिपालिटीक रेवेन्यू कितें मेळटलो. पे पार्किंगाक खंय थळाव्यांचो येवकार. पण जर बरेपैकी सिस्टमॅटीक जर मार्किंग करून जर सगळे पे पार्किंग जर केली जाल्यार बरें जातलें आनी नागरिकांकूय एक शिस्त येतली जेणे करून गाडी आसा पळय एज पर मार्क दवरले कारणान दुसऱ्यांक कोणाक काडपाक हें करपाक त्रास जावपा ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कुणय बायपासाचें काम बेगीन तडीक लावन दोनूय लेनी सुरू करच्यो नाजाल्यार रस्त्यार देवपाची थळाव्यांची शिटकावणी. पोन्न्या रस्त्यार मानशेच्या वाठारांत ब्रेस्तारात 2 ट्रक मोखले. 3 टू व्हिलर 2 शॉपांक मार बसला. कोणाच्या जिवाक कांयच जाल्लें ना मात ह्या आदी अपघातांत थंय जीव गेल्यात. बायपासाचें काम खंय फुडेंच वचना. कुणय मानशेर जायते एक्सिडंट जाल्यात. ब्रेस्तारात 2 ट्रकां मदीं एक्सिडंट. सुदैवान कोणाक कांय जालें ना मात हो रस्तो धोकादायक जाला. कुणय बायपासाचें काम पुराय करून बेगोबेग दोनूय लेनी सुरू करचे नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. आणि हांगासर कितें आहा प्रत्येक वेळा हांव आवाज करीत आसा गेली कितलीशीं वर्सां जालीं की बेगींतल्या बेगीन जो आमचो बायपास वयर रोड आहा तो बेगींतल्या बेगीन तेचें काम करचें आनी ऑलरेडी सगळें तेचें जाल्लेलें आसा की आमचो गव्हर्मेंट जो आहा तो डिले करता. कित्याक डिले करता तें म्हाका खबर ना. हांव आमच्या गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की जाता तितलो बेगीन हो जो आमचो कुणयचो बायपास जो रोड आहा तो बेगींतल्या बेगीन आमकां कंप्लीट करून दिवचो. अशेंच जायत जाल्यार आमचो परत एकदा विचार आहा की आमी परत रोड ब्लॉक करपाची आमची तयारी आहा. प्रत्येक वेळार सांगता कितें तरी प्रॉब्लम आसा अशे इश्यू आसा गॅसा पायपलायन आसा पूण कितें आहा तें तुमी सॉर्ट आवट करूं जाय न्हू. हांगासर हो पयलोच एक्सिडंट न्ही जाल्यार हांगासर जायते खेपे एक्सिडंट जाल्या आनी फाटीं एकदां जेन्ना हांगासर एक असो सिरियस एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना गांवच्या लोकांनी हो रस्तो लेगीत बाकीच्या खातीर बंद केल्लो. तेन्ना सरकारान थारायल्लें की जो वयल्यान रस्तो आसा जो आतां सद्याक 1 वे आसा तो 2 वे करचो आनी तो वायड करून थंयसरल्यान जे दोनी वटेनचे ट्राफीक आसा ते लोक चालू करतले म्हणून. पूण खंय तरी तें काम मदींच बंद जालें. ताजे मागीर हो इन्सिडन्स एक परत काल एक हांगासर कुणय मानशेर घडलेलो आसा. ताजे मागीर जे कुणय गांवचे सरपंच आसा तांच्यांनी आमचे कडेन संपर्क साधलो तर आनी तांचें म्हणणें आसा की हे जे वयले बायपासाचें काम जे बंद आसा इतलो तेंप ते तेंच्यांनी सरकारान परत चालू करचें जाणे करून अशा तरेचे जे अपघात हांगासर कुणय मानशेर जाता ते जावचे न्हय म्हणून. आनी जे सरपंच आसा तांच्यांनी सरकाराक परतून एकदां शिटकावणी दिल्या की जर ते वयले काम जर बेगीनच्या बेगीन चालू जायना आनी जर अशा तरेचे हे अपघात हांगासर जायत रावले जाल्यार ते परतून एकदां हो जो रस्तो आसा ते सगळे गांवचे लोक हांगासरलो जो रस्तो आहा तो ते आडयतले म्हणून. प्रुडंटा खातीर कुणय मानशे वयल्यान हांव स्वप्नील तारी. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.